चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्तानो आयच्या माणकामते कार्यावळींत माय मोगाचो आनी ओरबेवरींत येवकार. तुमी जाणात आसतले की आमच्या ह्या पालकाचेर अशे खोडागान तियात्रिस्ट आसा जाणें पालक आपल्या काळजा मनान हो फुलयला आनी काळजा मनान ह्या पालकाचेर वावर करून तो हालयला. आनी तांतलोच एकलो म्हटल्यार एंटनी सिल्वेस्टर. ताचे फामाद तियात्र ताणें लोकां मुखार हाडल्यात, लोकांची काळजां जिखून घेतल्यात. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मुखार येता एंटनी सिल्वेस्टर. एंटनी बाब, आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी ओरबेवरींत येवकार. नमस्कार. एंटनी बाब, तुजें तियात्रिस्तपण केन्ना सुरवात जाली? म्हजें तियात्रिस्तपण म्हणजे हांव ल्हानूच आसतना म्हाका उमेद आसली तियात्रांची. हांव कितें करतालो, घरा कडेन कुबेरतांबी व्हरून घरांतली तियात्र करप ल्हान ल्हान आसतना. मागीर जेन्ना स्कॉलाक गेलो, बोर्डींग स्कॉलान शिकलो मोंतिगिरी, थिंगा तियात्रांनी न्हेसोंक लागलो. म्हाका उमेद आसली तियात्र बरोवपाची. सो थिंगा फादर आमकां जाय ती शिकयताले. सो मागीर इस्कॉल काबार जातूच बॉम्बे वयतूच मागीर हांव बॉम्बे गेल्लो. थिंगा म्हजो अंकल आसलो जुझे मारी गॉमिस, तो आतां मेलो. आनी थिंगेर सी आल्वारीस येतालो. हय, तेजो फ्रेंड तो. सो म्हजो अंकल म्हणलो, अरे आल्वारीस आमच्या मातसो तियात्रान घाल्ले, तो बरो एक्टींग करता, तियात्र करता. आल्वारीस म्हणलो, घालता रे बाबा तेका आपूण. आनी आल्वारीसान म्हाका पयलो आशा तियात्रान घातलो हय आपल्या. आनी उपरांत मागीर म्हाका उमेद आसली डायरेक्टर जावपाची, रायटर डायरेक्टर. आल्वारीसांक म्हणलें, अंकल म्हणलें, म्हाका बरें तियात्र बरोवपाक जाय. तियात्र बरयतले जाल्यार एक तियात्र आसोंक जाय म्हणूंक लागलो. तूं कोणेन बरयल्लो. सो म्हणें तियात्र नासलो. सो आमच्या गांवान एक तियात्र बरयतालो, ताचें नांव जी.सी. गॉमिस, फोटोग्राफर तो. आनी ताका ल्हानशें तियात्र दाखयतालो. त्या कडेन एक तियात्र आसलो आलिडा. आनी तो सदां म्हणटालो, अरे तूं व्हडल्या तियात्रांनी नाचताय, वर आनी तियात्र केन्नाय कर म्हणून. तो उपरांत मेलो आनी म्हाकाय मेळोंक ना तो मागीर. म्हणून तेज्या उगडासांक मागीर हांवें वचून त्या भायले कोणें तियात्र हाडलो आलिडा. आनी आल्वारीस अंकलाक दाखयलो. आल्वारीस म्हणलो, हो तियात्र मातसो शॉर्ट आहा, तो व्हडलो करूंक जाय. आनी आमी दोगी बसून तुका दाखयता कहो तियात्र करूंक. आनी थिंगा सावन हांवें तो आलिडा तियात्र पयलो केलो. उपरांत आल्वारीस म्हणलो, म्हाका तुवें आतां तियात्र खूद बरोवपाक जाय. सो म्हजो पयलो तियात्र हांवें बरयलो मनीसपणाचो कायदो विथ द हेल्प ऑफ सी आल्वारीस. आनी हें करून म्हजी तियात्रांची सुरवात जाली. कारण दर फावटी जेन्ना तुजो तियात्र येतालो, त्या तियात्राचें नांवूच वेगळें आसतालें. जे बाजारांत जे तियात्र आसताले तांच्या परस तुजें मातशें कितें तरी वेगळें, जें समाजाक एट्रॅक्शन हाडटालें, समाजाची नदर थंय ओडून हाडटालें. म्हणजे अशी तुजी थोडी भोव तियात्राचीं नांवां आमच्या ऑडियन्साक. हांवें आदले तियात्र केले ते म्हजे मनीसपणाचो कायदो, एकूच माती, जी बिश्टा गोट, गिरेस्काय, जे व्हडले आदले फामाद तियात्रिस्ट आसले. सगळे बॉय जासीन ते सगळे एक्टींग करताले. आनी मागीर हांवें तियात्र दाखयलो एक दीर आदार बरमाचो. तो एक खूब सेंच्युरी शो, 100 शोज मायस केले. मागीर दूख नासतना सूख ना केलो, तोय सेंच्युरी शो. मागीर हांवें सोर्गच्या दोल्यांनी आनी तूं लंडनकारो गोंयकार पार्ट 1, 2, पार्ट 3 आनी ट्युरिस्ट तियात्र. ट्युरिस्टान हांवें दाखयलें आमी संवसारांत 2 दिसांचे ट्युरिस्ट म्हणून हिंगा.
सो आमी भावामध्ये फॅमिलीमध्ये कशें चलोंक जाय आमी ट्युरिस्ट म्हणून संवसारान सो तो एक बरो तियात्र गेल्लो ट्युरिस्ट आनी जायते फावटी ग्लासेना पुरानीक लंडन नाका मागीर पेद्रू पुर्तुगेज आतां लेटस्ट तियात्र केलो आनी जायते हे आमकां केन्ना विसरो नाका जायते आहा तियात्र म्हणजे तूं 1-2 वर्सां उपरांत वर्साक तियात्र हाडिना कोत्तालोच वर्साच्या 1-2 वर्सा वर्सांमध्ये एक तियात्र आसतलोच तुजो वय आसतालोच पूण वर्सांनी केलें हांवें तियात्र केल्यार कंटिन्युटी दवरलें हांवें पूण ते तियात्र तुवें फकत गोंया पुरते केल्यात काय गोंयच्या भायर गोंया लायक बॉम्बे केल्या आनी म्हणजे बहुत थोडे तियात्र आतांचे करूंक ना आदले तियात्र कोत्तालो बॉम्बे आनी भायर हांवें पेद्रू पुर्तुगेज गेल्लो तियात्र आतां ह्या तियात्रामध्ये जे बॉयज जाशीद जावं सी आल्वारीस हांचे मदें तूं भुरगो कसो वय हांव भुरगो तेन्ना हांव 17 इयर्स आसतना तियात्रान गेल्लो पूण हे तियात्र पळयता आसतना तुवें तुजे स्वताचे त्या उपरांत जे हालींच्या काळान म्हणजे हे सिनियर तियात्रिस्ट नासतना तुवें तेज्या उपरांत तुवें जे केल्यात तातूंत आमकां एक माणकुलो भुरगो दिश्टी पडटालो कोण तो एलिस्टर आसतलो हय तो एलिस्टर भुरगो तुका कसो मेवलो तो एलिस्टन भुरगो कितें जालें म्हाका एक भुरगो जाल्लो देर आदार बोरवांचो तियात्रान सो म्हजो एक फ्रेंड आसलो राया रॉकी डायस बरो कांतोरिस्त तो फामाद त्या तेंपार सी आल्वारीस आमी दुये म्हणटाले तियात्रान सो हांवें रॉकीक सांगलें म्हाका म्हणलें एक भुरगो जाय तेणी म्हणलो तुका आपूण एक भुरगो दिता पूण तेज्या माय पायकोडेन विचारया ताका धाडटा जाल्यार तियात्रान आनी तो रॉकी तेंगेर गेले फातोड्डा आनी तेज्या मायक मेवलें मायचें नांव ट्रिजा आनी पायचें नांव रॉकी सो हांव सांगलें म्हाका तुमचो भुरगो जाल्लो तियात्रान आनी हांव ताका हाडून तियात्रान घालूंक सोदतालो सो तेणी त्या सुद्दां म्हाका ओके म्हणलें और म्हणलें ताका घाल म्हणून लागलें तियात्रान आनी तो करून एलिस्टराक हांवें म्हज्या तियात्रान पयलो हाडलो आनी मागीर जायते तियात्र तेणी केले उपरांत तेज्या भावाक हाडलो तियात्रान एरेनान तेणी बरी भुमिका केली तियात्रान आनी जायतो सापोर्टूय दिलो म्हाका आनी हे करून आमी तियात्र फुडें येयले बरीं कांतरां म्हटलीं तेणी बरें एक्टींग केलें मागीर आतां कितें मागीर फुडें मागीर तूं जाणें तेम जातोच तेंपा प्रमाणें मागीर तें करपणें मागीर तो आपणाच्या कामाक गेलो दोगी भुरगे कामाक गेले व्हडले जाले आनी मागीर ते म्हाका तियात्रान मेळोंक ना सो तो एकलो भायर गेलो व्हडलो तो आनी एकलो सिरीज कोत्ता हिंगा गोंयांत तो भायर सिरीज कोत्ता सो हे करून मागीर आमकां बुकींग करूंक मेळना जालें बरोबर तियात्रान सो आजून मेळोंक ना ह्या फुडें घडये मेळत तियात्र पूण एक म्हाका उगडास येता की त्या वेळार आनी त्या काळार ह्या भुरग्यां उद्देशी लोकांचें एक एट्रॅक्शन जें आसलें की हे दोन भुरगे एक बऱ्यो भुमिका बरीं कांतारां लोकां मुखार हाडटात आनीक म्हाका दिसता तितूंतल्यान तुकाय जायतो लोक वाखाणटाले तुवें बऱ्या भुरग्यांक वयर काडटा आतां आमकां फाटलो काळ म्हणजे आमकांच योग जावंक ना पूण सी आल्वारीस सांगता की ह्या महान कलाकारां बरोबर तुका तांचे बरोबर नाचोंक मेवलें सो ते तुका कशे नदरेन पळयताले म्हणजे तूं माणकुलो भुरगो ते म्हणजे तितलें सोंपें न्हू कारण आयज आमी पळयतात आनीक फाटलो जो काळ आमी नियाळ केलो जाल्यार म्हाका दिसता तुज्या त्या पिरायेचो त्या वेळार बाप पिटर आसलो ना बाप पिटर व्हडलो म्हणजे तोय एक भुरगोच कसो तेन्ना तो पयलो आसलो न्हू म्हणटे ते भुरग्याक कशे भशेन मिसळ करून घेताले ना बरें कोत्ताले ते एकदम कॉपरेटीव आसले सगळे प्रेम कुमाराचे तियात्र जायते नाचलां इवन जासिंत वाल्साचे तियात्र नाचलां व्हेरी कॉपरेटीव व्हेरी कॅरींग कोत्ताले ते तुका बरे कॅर घेताले लायक बॉयल जासिंत प्रेम कुमार हे सगळे बरे भाशेन आल्वारीस पासून बरे भाशेन तुका कॅर घेताले बाबा हिंगा बस आं फूंय वचो नाकाय बरी देख सांगताले तुका तियात्रान आं इन्ने तिन्ने नाचो नाकाय बेश्टे हिंगा थिंगा वचो नाकाय तुजी पार्टी तुज थंय वचपाक जाय सो आमी तेंचे आयकोताले आनी लायक वी वर ओबिडियंट टू देम आनी बरे आसले ते बरे हें कोत्ताले तुका एंटनी तुजो मूळ गांव खंयचो सांतिस्तेव सांतिस्तेव
आनीक सांतेस्त्यो जायतेच कलाकार आसात. वय जायते कलाकार आहा. म्हणजे तुज्या तियात्रांनी तुजे गांवचे भुरगे केन्ना तरी नाचताले. वय झेवियर फेर्नांडीस हो आहा, झेवियर गोम्स, वय तो म्युजिकल शोन बी नाचला म्हाका. आनी आहा जायते तियात्रीस म्हणजे आवेस पेरेरा एकलो आसलो, तो आतां विडियोज काडटा जायते. तेन्ना आमी बारीन आसले बरोबर. आमचो एक बॅनर आसलो एंटवर्स प्रोडक्शन म्हणून तेन्ना बारीन आसतना. सो मागीर तो कितें जालें, आमी जायतीं कांतारां कंपोज कोत्ताले, कितें कोत्ताले बारीन जायते. तो मागीर मास्कट गेलो आनी मागीर हांव कडल्यान गोंया येयलो फ्रॉम बारीन. एकाच हॉटेलान काम कोत्तालें आमी शेरिटनान, आनी हांवें कंटिन्युटी तियात्रांनी दवरली मागीर. बट ही वॉज स्टील वर्कींग इन मास्कट. आतां तो येयला आनी आपणाचे विडियोज काडटा, जायते कोत्ता वावर. आतां तुवें नवें कितें तरी करपाचें येवजिलां? वय म्हजो नवो तियात्र हांवें ह्यो काडलेलो 2018 पेद्र पुर्तुगेज आसलो. 2019 हांवें पोदेर बसत्या म्हणून काडलेलो तियात्र. तो म्हाका करूंक मेळोंक ना बिकॉज ऑफ वायरस. मागीर आनीक एक तियात्र बरयलो हांवें बिकॉज ऑफ द वायरस. आयलो देंवचार आनी कोवलो संवसार. सो इट वॉज अ नायस तियात्र. टॉपीक तोय म्हाका करूंक मेळोंक ना आतां, कित्याक हॉलां ना. खूंय तियात्र कोत्तले आमी. कला एकेडमी बंद आहा आनी मेन हॉल आमचें कला एकेडमी. सो लोकांक तूं जाणा आमचो लोक पणजेचो बा, तांकां आमकां पणजे तियात्र करिना जाल्यार आमकां दूख भोगता. पूण एंटनी बाब, एक गजाल म्हाका उगडास आसा, कारण एंटनी सिल्वेस्टराचो तियात्र येवचो आसा अशें गोमतोज आदींच फुडें बूक जाताले. वय जाताल्यो, घाले हॉलांनी जाताल्यो. आनी पाद्रीक आमचे जायते फादर वचताले तियात्र म्हजे. ते हांव सदां म्हणटालें एंटनीचे बरे देखीचे तियात्र, बरें दिसता आमकां भुरगे एक्टींग कोत्ता तें. आनी ते जायते तियात्र घालताले म्हजे. आतां कितले सुमार तियात्र तुवें बरयले? हांवें वर्स 26 तियात्र बरयले. 26 तियात्र. वय वय. तुजो तियात्रांचो वावर, तुजीं कांतारां, तुजें कांत, हें सगळें मोतीन दवरून हालींच गोंय सरकाराच्या वतीन तुजो भोवमान जाला. वय वय. म्हाका दिसता एक धाकटो क्लीप आमी लोकांक दाखोवया. एंटनी बाब, तुजो जो वावर आसा तो वावर म्हणजे मुखार वचत आसा. आयजूय तुका तीच उमेद आसा आनी तेच उमेदीन आनी तेच उर्बेन तूं वावर मुखार वता. तर ह्या तियात्रा उद्देशी आमी काम करून तियात्र करपाची गरज आसा काय तियात्रांत आमी चड वेळ दिलो जाल्यार आमचो कुटूंब आमी चलोवंक शकतात? ना, तियात्रांनी आमकां कितें कोत्ता, आमचे तियात्रांनी आमकां काम करचेंच पडटा. कित्याक तियात्रां वरवीं आमचो हें जायना फॅमिलीक हें करपाक, फुडें व्हरपाक. अप्स एंड डावन्स जाता इन तियात्र. केन्नाय चो तियात्र सकयल पडटा, वो तुका हें जायना, लॉस येता, वो तें आहा न्हू. सो आमी ह्या तियात्र लायनीक आमी काम करचेंच पडटा. एंड दीस इज अ पार्ट टायम जॉब तुजें. इट्स एन आर्ट गिवन बाय गॉड. सो यू शूड कॅरी इट फॉरवर्ड. तेका लागून आमी तें आतां बॉलिवूड बा कितें तें व्हडले हें जातात न्हू, ते बीग मनी. सो आमचें कितें जाता, तुका आमचें तें जायना तें. पूण एंटनी बाब, एक हें विचारपा फाटलें कारण इतलेंच की आयज तूं चडसो मुंबय आसता, तूं 4 गांव भोंवता, तुका खबर आसा. आयज आमच्या तियात्राक ही फकत एक 150 रुपया तिकेट आयची. वय. आनीक एक हें आमचो कमर्शियल. पूण प्रोफेशनल जें कितें जाता ताचे आमी तिकेट पळयतात जाल्यार आमची मराठी नाटकां घे, ते ड्रामाज, ताची तिकेट 1,500, 2,000, 3,000 ह्या लेवलाची आसता. गोंयांत प्रोफेशनल तियात्र केलो जाल्यार हे भाशेन येणावळ येवंक शकची ना? ना, म्हाका दिसना लोक इतले पयशे भरून तियात्र घेतलो म्हणून. पूण गोंयांत ही भायलीं नाटकां येतात ती पळोवंक लोक वयता बिकॉज दॅट इज समथींग डिफरंट. आनी आमच्या गोंयांत आमचे पळय 150 रुपया तिकेट आहा, मागीर लोक म्हणटा अरे इतली तिकेट कोण वयतलो तियात्रांक हेंचे. आनी आतां कितें युट्यूबाचेर सगळेंच पळोवंक मेळटा. ना, पूण एंटनी बाब, म्हाजेय फाटलें कारण म्हणजे
आमी तियात्रांचो दर्जो वाडोवन एक दर्जेदार जे लोकांचें काळीज आनी मन तातूंत मिसळ करून तांकां सदांच उगडास उरता अशें तियात्र आमी मुखार हाडूंक जायना. जाता हाडूं तें आमी वावरोंक जाय करून आनी ट्राय करून पळोवपाक जाय. बेश्टेंच उलयल्यारूय आमी जायना न्हू, केलें जाल्यार आमकां कळटा मागीर. कारण आमचो आतां हांव तुका म्हणना पूण इन जनरल आमी जायते फावटी बरो सेट घालिनात. आमी जायते फावटी आमच्यो प्रॉपर्टी फावो त्यो आसनात. आमी ज्यो प्रॉपर्टी घालतात तांचोय फावो तो उपयोग करिनात. म्हणजे लोकांक आमी फकत आमचें एक्टींग दाखयता, कांतारां दाखयता जावं कॉमेडी कितें आसा तें दाखयता. पूण ताच्या फाटल्यान जो बरो लायट इफेक्ट जावं बरें कितें तरी करून हे भाशेन एक एक्सपेरिमेंट जालो जाल्यार आमचो तियात्रांचो दर्जो वाडोवंक शकता. आयज आमकां हॉलांनी फावो तो ऑडियन्स दिसना, पूण जो ऑडियन्स खरेंच तियात्राचो मोग करता तोच ऑडियन्स येता. ह्या ऑडियन्साक आमी सगल्यांनी एकठांय जावन बरें दर्जेदार तियात्र तर दाखयलें जाल्यार आमचो पालक वयर सरचो ना. सोदतलो. कारण आमची दर एकल्याची वेगवेगळी चूल. आमी सगळे बाराबर येवन, कारण आदीं जे भाशेन तुवें म्हटलां की आपण दुसऱ्या दुसऱ्या जे फामाद डायरेक्टर C.L. वारीस जावं बाकीचे तांचे बरोबर नेसला, तांची कितें तरी एक मांडावळ आसली की ह्या वर्साक तूं, ह्या वर्साक तशी आसली ती. हय, टर्न बाय टर्न करताले. हय, म्हणजे हें आयजूय केलें जाल्यार दर्जेदार जाता तें केल्यार जाता. कित्याक ते टर्न बाय टर्न करताले. C.L. वारीस करतालो, मागीर प्रेम कुमार करतालो, मागीर आमचो ते गोंयचे बॉयर, जासीन, ते ग्रूप गोंय बॉम्बे आनी गोवा ग्रूप आसलो न्हू. सो आतांच्या काळार पासून तें करूंक जाता, पूण आमचो तियात्रांचो इम्प्रुवमेंटूय बरो जावपाक जाय आनी बरें आमी दाखोवपाक जाय तियात्रान लोकांक. वी कॅन पूल द क्रावड. ते फॉरेन दुसरे भाशेची दाखयल्या कितें दाखयल्या तशें करून जाता. आनी सगल्यांचो वावर टीम वर्क आसूंक जाय तितून. कारण टीम वर्क नासतना कांयच जायना. टीम वर्क समाज जातलो जावं हांव लोकां मुखार येतलो जाल्यार टीम वर्क जाय. आयज हांव लायफ अचिवमेंट एवॉर्ड पासून घेवंक पावलो. कित्याक टीम वर्क. म्हाका सगल्या एक्टरांक लागून, म्हज्या एक्टरांक लागून, म्हजे लायटमॅन, म्हजें सेटींग, हांचो सगलो हात आहा म्हाका अवॉर्ड मेळोवपाक. देखून आयज तो एवॉर्ड म्हाका फावो जाला. म्हजें एकल्यानूच हांव करतलो सगलें म्हणून तें जायना. तेंचोय वावर आहा तितून. तांकांय लागून म्हाका अवॉर्ड आयज फावो जाला. सो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक, आमच्या आर्टिस्टांक जे कोण म्हज्या तियात्रांनी नाचल्या, लायटमॅन जावं कोण आमचे सेटिंग्स आहा ते तेंचो वावर आहा, म्युजिशियन्स आहा ते सगल्यांचो वावर आहा. इट्स अ टीम वर्क. मागीर तितूनच तो फुडें वयताय. एकल्या कडेन कांय जायना तें आपूण एकलोच एवॉर्ड घेता, सगल्यांचो वावर. खरेंच एंटनी खूब बरें दिसता. कारण हें जें तुवें मन उक्तें केलां की आमचो एक कुटुंब, ह्या कुटुंबान आमी सांगातान वावुरले जाल्यार आमकां सगळें फावो जाता. आयज तुका मेवला, फाल्यां तुजे बरोबरचे दुसरे जे कलाकार आसले तांकांय फावो जातलो. कारण हो टीम वर्क म्हटलो काय ना, सगळ्यांक ताचेर अधिकार आसा आनी सगळ्यांक ते मेळोंक जाय. एंटनी बाब, आयज तियात्राचो दर्जो वाडोवंक आमी आनीक कितें करूंक जाता? म्हणजे आनी कितें बरी दाखोवंक जाता आमच्यांनी न्हू तियात्रांनी. लायक आतां आमी एके स्टायलीन तियात्र दाखयता. सो आमचो इम्प्रुवमेंट करून आनीक बरें सेटींग घालून आनी दुसरे भाशेन कितें करून आमच्यांनी लोकांक एट्रॅक्ट करूं येता. सो तें आमी वावर करूंक जाय. तें कितें बरें एट्रॅक्शन लोकांक. टू पूल दॅट क्रावड. आयज 300 येता जाल्यार फाल्यां 600 येतले. तो लोक कितें तरी डिफरन्स मेळता पळोवपाक आमकां. एक एक्सपेरिमेंट म्हाका उगडास येता, प्रिन्स जेकबान केलो. सई रे सई हें नाटक ताणें तियात्र रुपान लोकांक सादर केलें. आनीक त्या तियात्राक फकत क्रिस्तांवूच न्हय पूण हिंदू पासून क्रावड ओडून येतालो. कारण सगळ्यांक दिसतालें की हें आमचें आहा, ही आमची संस्कृती, हें आमचें कल्चर, हें आमी वयर काडूंक जाय. सो असो एक्सपेरिमेंट आमी करूंक जाता. टू प्रूव द होल क्रावड ऑफ गोवा, हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान, ते सगळेच येता पित हे करूंक सम इम्प्रुवमेंट.
सो तेन्ना आमकां ओली क्रिश्चन्स येता आमचे पळोवपाक तहें न्हू. कारण हांव एका एपिसोडांतल्यान राफायल नोएल हाचे लागीं उलयतालो की तो खेमनाक आसता, तो म्हणटा गोंयकार तितले नात पूण दुसरो जो लोक आसा, इवन जे इंग्लीश लोक आसात ते पासून तियात्र पळोवंक येतात, जो म्युजिकल शो पळोवंक येतात, तांकां समजना पूण ते म्युजीक वाजलें काय ना ती उमेद वाडटा. कारण गोंयचो आमचो तियात्र प्रकार हेर खंयच्याच देशांत जावं खंयच मेळना ते, फकत गोंयांत आसा. तुवें तुज्या जिवितांत कितलीं कांतारां कंपोज केलीं? हांवें चडशीं म्हजीं कांतारां कंपोज करतालो, म्हजीच कांतारां. आनी मागीर कितें चूक आहा कितें आहा जायते पळय ओर्तेस पेरेरा ताका दाखयतालो, बाबा पळय रे ओर्तेस मातसो यो रे, आमचें थिंगा ऑफीस आसलें राधाकृष्ण मारगांव, थिंगा बसताले आनी आमी हें करताले, करेक्शन करताले. आनी कितें म्हजें कितें करप जाणें, हांव सदांच तियात्र बरयतां पूण तांकां सांगता पळय तियात्र को आहा कितें म्हज्या एक्टरांक पासून चेंजीस करूंक जाय तुमी करात, पूण लिंक तीच आसूंक जाय. कॉमेडी पासून लिंक तशीच आसूंक जाय तियात्राची जी हांवें बरयल्या तशी. तशें आमी जायते फावट बसून कोत्ता. ओर्तेसूय बसतालो, मागीर आदी सोजाबाय म्हाका केन्नाय कितें जालें सोजाबायक दाखयतालो, मागीर सोजाबाय म्हणटालो एंटीनी मातशी चेंजीस करूंक जाय रे, कोत्ताले मागीर आमी. सो देर वॉज अ रायट टू चेंज. इवन बिफोर सी आल्वारीस, प्रेम कुमार जावं जो रोज केन्ना दाखयलें जो रोजाक बसून पळय मातशें कितें करेक्शन करूंक जाय जो, एका हातीन ताळयो पेटोना न्हू, यू हॅव टू सांगूंक जाय दुसऱ्याक. सो तें करून आमी आमचें तें चलयताले आनी सगल्यांचो आदार आसतालो. म्हणटो तो काळ न्हू जे भाशेन तुजे नदरे मुखार आसा, तूं जे भाशेन न्हेसतालो तो काळ, त्या काळार आमकां पेट्रोमॅक्स जावं मायक तितले ना तेन्ना एकदम डिफिकल्ट आसलें, बट स्टील द शोज वर गोईंग ऑन. त्या काळार मेकअप मॅन हो कंपल्सरी कंपल्सरी. आयज तो आमकां दिश्टी ना मेकअप मॅन ना, प्रॉम्प्टींग ना. आतां प्रॉम्प्टिंगाचो म्हटलो तो ताचेर उलयतलो जाल्यार खंयच्याय वेळार कोणूय उबो रावन खंयचीय भुमिका करतालो. होय खंयच्या वेळार म्हणजे प्रॉम्प्टींग आसलें न्हू. बट कितें प्रॉम्प्टींग कितें जातालें मागीर तो प्रॉम्प्टींग लागता म्हणल्यार तेजी बॉडी लँग्वेज सारकी जायनासली मागीर स्टेजीचेर एक्सप्रेशन्स बा तें वयतालें न्हू. सो वेन यू नो द पार्ट आनी तूं कितें उलोवपाक बॉडी लँग्वेज सगळी बरी जाता आनी एक्टींग बरें जाता जाल्यार तूं प्रॉम्प्टिंगाक योग कान प्रॉम्प्टिंगाक दिताय. सो मातशें हें जाता तें. एंटनी बाब, आमी आमच्यो ह्यो तियात्राच्यो कार्यावळी आमी पालकाचेर न्हेसोन लोकांक आमी खुशाल करपाचो जो 1-2 वरांचो 2.5-3 वरांचो जो प्रोग्राम करता, हातून वेगळें कितें तरी दिवन आमी लोकांची काळजां जिखून घेवन आमचो आनीक थोडो दर्जो वाडोवपाची गरज आसा. कारण आयज आमकां हॉलांनी फावो तितलो लोक मेळना. आनीक हे कोरोना ही महामारी आयल्या उपरांत आयज तियात्रांक जायतो एक वेगळे तरेचो दुकोड सो आयला. तो लुगार आमकां सोंपेपणी भरून काडूंक जातलो रोखडोच अशें म्हाका दिसना. तरीपणी पालकाचेर फाटलीं 7 वर्सां जायत्यांनी वावर केला, एकामेकाक आदार दिला. म्हाका दिसता तसोय तुकाय जायत्या जाणांचो आदार मेळलो आसतलो. होय, म्हजे तियात्रांनी म्हज्या ग्रुपान आसले ते सगळे म्हजे तियात्रीस, आमचो एक ग्रुपूच आसलो आनी तितून नवोच तुका सांगता रॉकी डायस तेणें एका इलेक्शनाक बी हाडलेलो. तो तेणें म्हाका 2 लजा आनी बुशान तेणेंच म्हाका इंट्रोड्यूस केल्ली तांकां आनी ती म्हजी जायतेच तियात्र नाचणी लजा बुशान आनी जायतेच तेणें म्हाका तेंको दिलो म्हज्या तियात्राच्या लायनीक. सो आनी ती सदांच आसा म्हाका लजा बुशान सदां आसता बरी दुयेटां म्हणपी आनी लोक तांकां मागणटा. व्हेरी गूड वॉयस आनी सगळीं आनी सदांच सगळे म्हजे एक्टर ग्रूप आहा ते सगळे तो रुजार बोतील एकलो नासतालो म्हाका बरो पाडतीस आनी म्हजो ग्रुपूच आसलो आख्खोच. सो सदां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक देव ऑलवेज बाय माय सायड. आदल्या तेंपार ते तियात्रीस आनी आतां हे तियात्रीस आसले. सो आनी पेद्र पुर्तुगेज मातशें हांवें चेंज केल्लें कास्ट, लायक कोण मेवता मेवना आनी लुईस बच्चन डॉमिनिकान तेंकाय म्हाका जाय तो आदार दिलो पेद्र पुर्तुगेज तियात्राक. बारीनूय पावले, बारीनूय आमी शो फूल केलो. दुसरो शो आमकां करूंक मेळोंक ना कित्याक आमकां नेक्स्ट डे शो माडगांव आसलो आनी हें करून आमी सगळे ग्रुपान बरें केलें. तुवें जे भाशेन भुरगेपणांत
तुका बरोवपाची उमेद असली, तियात्र बरोवन लोकां मुखार सादर करपाचें, डायरेक्टर जावपाचें तुजें मन असलें आनी आयज तें जालें. आयज आमच्या मुखार जायते नवे भुरगे जांकां तुजेच भाशेन उर्बा आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? तेणी वावरोंक जाय बाबा, गिव अप करूंक उपकारना. आतां पळय, म्हाका लायफ अचिवमेंट एवॉर्ड मेळ्ळा. हांवें एवॉर्ड केन्ना जिवितांत चडशे घेवंक ना तियात्रांनी. फाव पासून आहा जाल्यार म्हाका मेळोंक ना, पूण हांवें मेळोंकूय ना तें. पूण हांवें म्हजो वावर फुडें व्हरोंक ना ते एवॉर्डांक लागून हेका, पूण हांवें वावर फुडेंच व्हेलो म्हजो, चालूच दवरलो. हय, फुडें व्हेलो वावर. म्हाका एवॉर्ड मेळो नाका, पूण ते आतां हांवें फुडें व्हेलो. आनी हें करून भुरगे तर करीत, गिव अप करूंक उपकारना. तुजी कितें आर्ट आहा ती तुवें फुडें वचपाक जाय आनी ती एट द एंड यू सक्सीड. तुवें जायते तियात्र बरयल्यात, पूण तुजो एक मास्टर पीस कसो, म्हणजे तुका चड आवडला असो तियात्र खंयचो? म्हजो मास्टर पीस तियात्र म्हजो एक धीर आदार बोरमाचो आसलो, आनी मागीर पेद्रो पुर्तुगेज तो, आनी जायते तियात्र आहा ते सोलच्या दोल्यांनी, आनी जायते मदीं तियात्र आहा. धीर आदार बोरमाचो, हय, बरेंच. तेजेर कांतारूय एक आसा ते, हय, म्हजो धीर आदार. हय, तो तातूंत एक स्पेशलिटी अशी कितें आसली? धीर आदार बोरमाचो म्हणून तो टायटल. म्हणजे धीर आदार बोरमाचो म्हणजे आमी भुरगो, आमचो एक भुरगो आसता, ते भुरग्यांनी आमचो माय पाय कितें, आमची भुरगीं म्हणजे धीर आदार बोरमाचो, सगळोच विस्वास सगळें तेजेर सोडटात न्हू. सो तोच आमचो धीर आदार बोरमाचो कहो. बोरमाचो धरता तेजेर, तेचोय आमकां धीर आनी आदारूय मेळोंक. सो त्या टायटलाचेर हांवें तो केल्लो तियात्र. केन्नाय तरी तुवें हे कुटुंबीक तियात्र म्हणजे फॅमिलीचेर आदारून ते सोडून ताच्या भायर वचून तियात्र करपाचो प्रयत्न केला? फॅमिली स्टोरी सोडून ताच्या भायर लायक कॉमेडी वॉज? हय, कसले म्हणजे कॉमेडी जावं फ्रेंड्सांचेर जावं खंयचे सोशल इश्यूज? हय, केल्या न्हू हांवें तियात्र तेजेर. हय, तो केल्या. लायक हांवें इश्यू जाय लंडनकार गोंयकार, तितून पयशे जाल्यार लायक इट्स वॉट इज हॅपनिंग टुडे, पार्ट 1, पार्ट 2, देन पार्ट 3 आहा ते 3 पार्ट आहा. हे करून केल्या. हांवें उगडास येयना मागीर साट्ट करून कितें कितें केलां. एंटनी बाब, आमी थोड्याच वेळान खूब कितें उलयलें म्हणूंक जाता, कारण थोड्या वेळा भितर सगळें आमच्यांनी सांगूंक जायना. तरी पूण हांव चड खुशाल, कारण जे भाशेन आमी भासाभास केली आनी आमच्या उल्याक पाळो दिवन आमच्या स्टुडियो मेरेन तूं आयलो, त्या पासत खेरीत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. आनी तुकाय देव बरें करूं म्हणटा हांव, कित्याक म्हाका हांगा आपयलो देखून आनी हो सोयीक दिलो म्हाका उलोवपाक. खरेंच थँक्यू वेरी मच. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयच्या ह्या कार्यावळीक एंटनी बाबाक हांव ताच्या फुडल्या प्रोडक्शना पासत व्हड आनी व्हड यश आणता. आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस.